गेल्या म्युनिसिपल इलेक्शनाक खुबशे वाड्यांनी भोंवलां आनी समस्या हिंगा एकूच आसली की गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट कलेक्शन जावन हिंगा हाडून उडोवप जे डंप जावप गार्बेज आनी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन वॉज फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पज. द पर्पज इज टू सी दॅट 4 गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कम into existence. म्हणजे 4 व्हडले प्लांट गोंयान येवपाक जाय आनी तितून एक प्लांट जो आसतलो तो RDF जे गार्बेजांसून येता ड्राय वेस्ट म्हणटा आमी ताका. आयदर इट इज ओल्ड शर्ट्स, चेपी कोणाची बॅगां, शूज, सॉक्स, प्लास्टीक, पेपर, कार्डबोर्ड which cannot be recycled. All this has to be burnt in Goa. Burnt means it has to be incinerated and electricity has to be produced. Second plant is जे wet waste येता तो त्याच दिसा ट्रीट जावपाक जाय into energy. असले प्लांट आमी फर्स्ट GWMC प्लांट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट इन कलंगूट सालिगांव आमी घातलेलो आहा. काकोरा काम आमी स्टार्ट केले. बांयगिणी आनी वेर्ना हिंगासूर एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट बांयगिणीचे कंप्लीट जावन आमी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मागोवपाचे आहा. वेर्नाचे आमी एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंटाक ऑर्डर दिवपाचे आहा ह्या दिसांनी. ऑलरेडी न्यूज पेपराचेर येयले. कंपनीज 2-3 कंपनीज हॅव कम फॉरवर्ड टू डू द एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट. मीन्स वी हॅव सेट द बॉल रोलिंग. GWMC सेटअप जावन गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन करून ही सगळी कामां आमी चालीक लायिल्ली आहा. आतां इट कम्स लायक दाबोलीम, वास्को आनी मुर्मुगांव ह्या तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो वेस्ट हिंगा येवन पडटा. इतल्या वर्साचो वेस्ट हिंगा 1,05,000 क्युबिक मिटर आहा. ही आख्खो दोंगर जाल्लो आमी दोंगराचेर उबे आहा आनी हो वेस्ट ट्रीट करपाक आयज हे मशिनरी आमी सेट केल्ली आहा. हो 1,05,000 म्हणजे पण 6 म्हयन्यांनी कंप्लीट जातलो. शेड कित्याक केल्या पावसानूय तेजें काम चालू उरप. जो RDF हिंगासून येतलो तो आमी सिमेंट फॅक्टरीन धाडटले इन कर्नाटका. गोंयांसून कर्नाटका वेस्ट व्हरपाक RDF इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. इट कम्स 22,000 रुपीज अ ट्रक विच इज 16 टन्स. सो हो वेस्ट हो RDF गोंयानूच ट्रीट जावचो आनी तेजी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जावची आनी हो प्रॉफिटान वयचो म्हणून आमचे लास्ट विजीट अलॉंग विथ मिडिया वी वेंट टू स्वीडन एंड नॉर्वे एंड वी हॅव स्टडीड द टेक्नॉलॉजी. आनी ही टेक्नॉलॉजी रेप्लिकेट करपाक गोंयान इंडियेक फर्स्ट जातली. गोंयान रेप्लिकेट करपाक आमचो प्रयत्न चालू आहा आनी हितून आमी कोऑपरेशन सगळ्या लोकांचें मागतात. कित्याक ही गार्बेज जी आहा ही जेनरेट लोकूच करता आनी नॉट इन माय बॅकयार्ड एटिट्यूड हॅज टू गो. प्रत्येक जण म्हणटा आतां मिलिंदाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन गार्बेज आहा कोण तरी ते सायडीन म्हणटालो आमकां नाका धाकटुलो पासून कितें तर प्लांट घालता हो डायजेस्टर घालता बायोडायजेस्टर आपल्याक नाका म्हणटले कित्याक तिचो वास येतो. नेग्लिजिबल स्मेल येतलोच गार्बेजीचो. ती गार्बेज एवरीडे येवन ट्रीट जायत जाल्यार स्मेल येना. एवरीडे येवन त्याच दिसा ट्रीट जावपाक जाय. व्हेरी 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 लेस पर्सेंटेज येता भायर. चड पयस वचना तो. पूण अशें जर तर डंप जावन उरत जाल्यार एपिडेमीक जावंक शकता. हे जावचें न्हू म्हणून आमचो प्रयत्न आहा. गोंयान जितके व्हडले लिगसी वेस्ट आहा सोंसड्यार आहा 2,35,000 क्युबिक मिटर चालू केलें आमी काम. हिंगासूर आतां चालू जाता 1,05,000 क्युबिक मिटर. सेम वे पेंजीम आहा, सेम वे फोंड्या आहा, सेम वे म्हापसा आहा, सेम वे आनी कितलेच कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आहा. फाटल्या दिसांनी आमकां बाब लुइजीन फलेरो एक्स CMन आपल्या हितून व्हरून दाखयलो. थिंगासरूय एक अबाउट 25,000 क्युबिक मिटर आहा. सो हो सगळो वेस्ट ट्रीट करपाक ह्या 1 वर्सा भितर आमी डिसिजन घेतला की हो कंप्लीट करतले म्हणून आनी तेजे भायर प्लांट्स रेडी करतले. नाजाल्यार आनीक तयार जातलो रोखडोच. 3 वर्सां भितर तुमी परतून येयशात जाल्यार इतलो 1 लाख आहा ते आनीक 2 लाख जातलो. सो तो जावचो ना म्हणून हिंगा प्लांटूय आमी घालपाचो प्रयत्न करता धाकटो. टील वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटान व्हडलो प्लांट 250 टन्साचो पर डे 250 टन्स पर डे प्लांट
आमचो हिंगासो रेडी जायचो. काकोरा आहा पळय तो 150 टन्स त्याचे काम चालू केलें. सेम वे धाकटो प्लांट सोसड्याचेर घालप होय आमी प्रयत्न करतले. धाकटलो इट्स नॉट बीग, ओन्ली फॉर वेट वेस्ट. सो हो सगळो कचरो जो गोंयान आहा हो गोंयकारांनी इतलेच चिंतूंक जाय की आमी ओन जनरेट करता एवरीडे बेसीस अँड वी हॅव टू ट्रीट इट आवर सेल्फ. वी आस्क फॉर कोऑपरेशन, दॅट्स इट. गेल्या 3 टर्माक म्हणजे म्हाजो 3rd टर्म ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव आमदार म्हणून काम करता. पहिल्याच टर्माक जेन्ना इलेक्शनाच्या हाका आमी गेल्ले तेन्ना इश्यू लोकांचो आसलेलो गार्बेजी बद्दल आनी ह्या 25 वॉर्डान म्हणजे तेन्ना 20 आसले, आतां 25 वॉर्ड जाले. कावन्सिलाचो सगळी गार्बेज घेतली कितलेक वर्सां हांगा येता. आनी आतां आमचे मित्र मायकल बाबेनी सांगला की जवळ जवळ लिगसी वेस्ट म्हणून 1,05,000 की त्याच्यावर ऍक्च्युअल गुगल सर्वे प्रमाणे तो हिशोब, पण ऍक्च्युअल तो उचकून काढला कितलो आसतलो कांय कळना. कितली गार्बेज म्हणून आमीच आहा तो. म्हणजे सांगपाचें म्हणजे ज्या जाग्यार आमी उबे आहा, जेन्ना हो कॉन्ट्रॅक्टर आनी आमी सगळे हांगा पयले सायटीर येयल्ले आनी फावंडेशन मारपाक एक इन्सिडंट चालू केल्ले तेन्ना 2 मिटर भितरय मारल्या माती मेळनासली, गार्बेजूच मेवताली. हे सगळे टेक्निकल थोडेशें नॉलेज आसल्या कारणान ऑलमोस्ट एवरीडे मायकला कडेन फॉलोअप करून त्याच्यावर फोनार रातचो डेली उलयतालो हांव. चालू जाल्या उपरांत आयज 11 तारखेक चालू जालो. कायतानी कडेन उलयतालो, आमचो लेविन्सन मार्टिन्सा कडेन उलयतालो, कंपनीच्या मनशां कडेन उलयतालो आनी फॉलोअप करून 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 एका आमी ह्या 16 दिसांनी प्लांट रेडी करपाक प्रयत्न केला. म्हाजें स्वप्न पयलीं आसलेलें की हांव केन्नाय सदांच सांगतालो की आमची गार्बेज सड्यावयल्यांची एमपीटी हॉस्पिटलां मुखार एमपीटीवाले केन्नाय क्लेम करताले की आमकां हॉस्पिटलान वास येता. तो एक ऑलटुगेदर डिफरंट इश्यू. पयलीं गार्बेज आहा आनी मागीर हॉस्पिटल येयल्ले, पूण तरी आसतना शेवटी आमचे लोक आमच्या लोकांक गैरसोय जावपाक जायना. सगळ्या 3य कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्या तालुक्याची गार्बेज आमी इतले दीस हांगा सांबाळून दवरली. म्हाजें स्वप्न आसलेलें हांव सगळ्यांत म्हणजे आयज जर ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 17 प्रोजेक्ट चालू आहा. मनोहरभाई पर्रीकर आसलो तेन्नाच्यान हांव फाटल्यान लागलेलो. मागीर आमच्या गेल्या फावटीचो डेप्युटी सीएम फ्रांसीस डिसो आमच्या मदीं ना, त्याच्या फाटल्यान आमी दोगूय लागताले. त्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें उपाय काड. लकीली अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर हांव जाल्या नंतर आनी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हे आमचो मित्र आनी म्हाजो बरो फ्रेंड मायकला गेल्या उपरांत आमच्या दोगांयच्या कॉम्बिनेशनान फट्ट करून हो प्रोजेक्ट हांगा पास जालो. तेणी म्हाका खूब सहकार्य केलें. हेका लागून तेजे पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी विदीन फ्यू डेज एक्शन चालू जाली. ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक काम कळलो एक बरो कॉन्ट्रॅक्टर काम करपी आनी ज्या कंपनीक हें काम दिलें हें आतां इन्स्टॉलेशन केलां पळय त्या कंपनी कडेन जेणें म्हाका कायतानीन सांगलें आनी मायकलान सांगलें मिलीन अशी अशी कंपनी आहा. आमी आमकां कंपनीचें कांय हें आमचे ऑर्डर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची घाण वचपाक जाय. आमचीच गार्बेज आमी क्लीन करपाक कितें करपाक जाग्याचो प्रॉब्लेम आसलो. आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन 13,000 स्क्वेअर मिटर हो जागो आतां दिला तो. हो म्हाज्या डिपार्टमेंटाचो हांवें म्हटलें इमिजिएटली विदीन नो टायम दिता तो आमी अलर्ट करून दिलो. प्लांट घालपाची तयारी जाली. आतां म्हाका एक त्याच्या डिपार्टमेंट मायकलाचे म्हणटकूच एक उपाय म्हाका चिंतून जालो की हांवें वचप तो कसलो प्लांट एक पळोवन येवप. हांव रातच्या 12च्या फ्लायटीर गेलो पुना त्यांच्या कंपनीन गेलो. दुसरे दीस 12ंक परतून वास्को पावलो. हांव आनी आमच्या बरोबर कावन्सिलर मुरारी आसलो. साहेबाच्या परमिशनान गेले पयलो जालो तो प्लांट पळयतकूच म्हाका खात्री जाली की हो प्लांट हांगा सेटअप केलो जाल्यार आमची लिगसी वेस्ट काबार जातली. म्हाजें स्वप्न साकार जाता इतल्या वर्सांचें. कारण तें एक काम जर जालें जाल्यार बाकी 17 प्रोजेक्टा पेक्षा म्हाजे प्रायोरिटी प्रमाण नंबर 1 प्रोजेक्ट. काही कारणाक लागून जागो मेळना आनी कितें आमकां जायनासलो तशी सिमिलर केस वेर्णा आमचो व्हडलो प्लांट येवपाक आतां मायकलान सांगला. एक 50,000 स्क्वेअर मिटर जागा ऑलरेडी आयडेंटिफाय जाल्या. जवळ जवळ 1 लाख जाय ताका म्हणून मातशें येयली ती बी येयली म्हणटा. अशें आमच्या दोगांयचे सरकाराचे मनोहरभाई पर्रीकर आसा तेन्ना पासून हे तेणी 4दा येवन पळयलें. फ्रांसीस डिसोन 2दा पळयलें पूण सोल्युशन येवपाक थोडोसो वेळ लागलेलो. पण आयज आमी सगळ्यांक खुशी दोगूय आनी तो म्हणपालो आपल्या फंक्शनाक आपूण येवंकूच जाय. आमी म्हणलें तूं येयलें जेवण हांव फंक्शन करपाक ना. फंक्शन केलां. फंक्शन व्हडलेशें दवरूंक ना आमी. अजूनय काम वयले ट्रसीस बीन पत्रे बसोवपाचे इनकम्प्लीट आहा. पूण आमकां ट्रसीसाक आनी प्लांटाक कांय कनेक्शन ना. ट्रसीस आनी 10 दिसांनी सुद्दां जाले. लोक तेंचे कामगार कंपनीचे वतान पासून काम करपाक रेडी आहा. कारण तांकांय बेगीन सोंपोवपाक जाय. मायकलांनी तांकां सांगलां वयले ट्रसीस हें करा सुशेगाद केल्या आतां. पूण प्लांट बसून प्लांट रन करून 20 तारीख तेणी टायम दिला. तेंचे सगळ्यांचे अभिनंदन. आयच्यान प्लांट चालू जाता. आज इल्लोसो ट्रायल एका आनी 1 दीस लागत. पूण तेंचे कडेन घाई करूंक ना. हांगा मॅनेजमेंटाक तेंचे विचारलें. हांव डेली रातचो हांगा 10 येतालो 9 येतालो. कायतान डेली हांगा आहा. तेची टीम आहा. हे सगळ्या टिमीन विथ द सपोर्ट ऑफ आमचे ऑनरेबल MLA मिनिस्टर मायकल लोबो आनी हांवें
सरकारा कडल्यान आमच्या बीजेपीचो सरकार जो गोंयांत त्याच्या आदाराचेर हो जो प्लांट घातला आणि तो आज सक्सेसफुली रन जावपाक वयता खरेंच अभिनंदन मायकलाचें. आमचे लोक सगळे हांगा जमला तांकां सगळ्यांक हांव आयज पर्यंत त्या गार्बेजीक लागून म्हाज्या वांगडा कॉर्पोरेट केले म्हणून त्या कॉर्पोरेशन दिलें म्हणून हें करता साबासकी दिता. कारण इतल्या लागीं सलसोडो एक आसात तिथे ऑन द वे वयतना लोकांक धरतूं पूण हांगा इमिजिएटली तेंकोन व्हडलें हॉस्पिटल इतले लोकांचे म्हाजे ऑफिसा पयलीं हांगा आसले एक आपले PWD क्वॉर्टर्स आमचे लोक रावता वास भरपूर येतालो पावसान इल्लो भिजलो परत वत जालें जाल्यार खूब वास येता. पूण आतां हळू विदीन 4-5 मंथ्स म्हाका दिसता हे प्रोजेक्ट म्हणजे ती जी लिगसी वेस्ट आहा ती साफ जातली. आनी आयज पात्रांत परतून आमकां एक मिनिस्टरान एक उतार दिला की ताच्या फाटोफाट आमी आनी एक प्लांट ताका घालपाचो प्रयत्न करता अशें तेणी दिला. अंडर सुडा आनी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री अंडर ह्या हेका लागून कितलो आमी प्रयत्न केला तोय बी प्रयत्न चालू उरतलो. आनी इन कॉम्बिनेशन आमी दोगांयनी मेळून बऱ्यापैकी काम करून गार्बेज ऑल गोवा आतां त्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक व्हडलो प्लांट आहा त्या धर्तेचेर आमचो निलेश काब्राल घालूंक शकता. वेर्णा येवपाचें प्लॅनिंग आहा अशे 3-4 जर असले प्लांट येत आनी हो जर मेंटेन करपाक जालो आमी सीएमा कडेन उलोवचें एकदां बरो रन जातकूच येवन ताका दाखयता जाल्यार ही गार्बेजाचो इश्यू कितली वर्सां चलता ह्या गोंयांत तो सगळो काबार जातलो. कारण ओवरऑल म्हाका दिसता गोंयची गार्बेजची कलेक्शन जाता ती व्हडलीशी ना बाकीच्या स्टेटीन कंपेर केल्या. ज्या कंपनीन हांव गेल्लो पुना त्या कंपनीन तांकां एकाच कॉन्स्टिट्युएन्सीन असले 3 प्लांट आहा. तुम्ही कंपेर करा आमकां असले धाकटे 4 प्लांट आसात आख्खे गोवा कॅटर जावंक शकता.